नमस्कार. कालूच आमच्या मुखेलमंत्र्याचो स्टेटमेंट आयकलो टायगर रिजर्वा संदर्भात. तो म्हणटा की गोंय खंय टायगर रिजर्वाक क्रायटेरिया कॉम्प्लाय जायना आनी ताका लागून गोंयान टायगर रिजर्व करपाची गरज ना. हेजो अर्थ की गोंयान टायगर ना. असलीच स्टेटमेंटां फाटल्या दिसांनी पर्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणेन आनी तेज्या पयलीं तेज्या घरकारान विश्वजीत राणेनूय सिमिलर स्टेटमेंट्स दिल्लेले की गोंयान वाग ना. ते खंय कर्नाटकाच्यान गोंयान भोंवपाक येता, मायग्रंट वाग खंय ते, आनी ताका लागून गोंयचे अशे स्थानीक कांय वाग ना म्हणटात. आतां कर्नाटकाच्यान वाग गोंयान भोंवपाक येता म्हणून ताका कन्नडान सांगलें वागान, विश्वजीत राण्यान, की आपूण गोंयचो न्हू, आपूण कर्नाटकाचो म्हणून तो ते वागांक मायग्रंट म्हणटा. पूण आतां सांगपाचें तात्पर्य म्हटलें कितें, आमचे जाणटेले न्हू पयलीं एक म्हण म्हणटाले आनी तें आतां न्हू सत्य अशें दिसपाक लागलां. वाग ना थंय न्हू कोले राजा. आतां गोंयान वाग ना म्हणटात, बरोबर आहा, कित्याक तर कोल्यांचो राज्य चल्लेलो आहा, कोले राजा जाल्लेले आहा गोंयान. आनी गोंयची दुर्दशा पळयत जाल्यार ही सत्य घटना जाल्लेली आहा. कोले राजा जाल्लेले आहा सद्याक, त्याक वाग ना. हांकां 70रीन टायगर रिजर्व करपाचें ना. इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव झोन्स जे आसा, जे 70रीचे गांव नॉमिनेट जाताले, सेंटराच्यान येयल्लो, ताका हेंच्यांनी ऑब्जेक्शन घातलें. ते बीन लोकांक फटींग सांगून, खोटे उलोवन, भंय घालून की तुमकां घरां बांदूंक मेळचलीं ना, घरां रिपेर करूंक मेळचलीं ना, असले नाकारलेले सांगून तांकां भंय घातलो. हे करून तुमी 70रीक जे वेस्टर्न घाट्सान पडटा ताका प्रोटेक्शनाक तुमी सगळे मिथिगेटींग मेजर्स ओवररायड करपाक लागला. हे सगळे कंट्रोल मेजर्स, मिथिगेटींग मेजर्स थंयसर रिस्क जावपाक जायना म्हणून, एनवायरमेंटल डिजास्टर जावपाक जायना म्हणून. पूण तुमी कितें करता, जसो आमचो शंकर पोळजी सांगता तसो, तुमी थंयसर डेव्हलपमेंट करपाक जाय. वेस्टर्न घाट्सान तुमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय. वाघेरीन थंय तुमी ऑलरेडी कितें डेव्हलपमेंट चालू केला, स्ट्रक्चरां बीन दिसपाक लागला. आनीक तुमच्या इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव झोनान तुमी जितले डेव्हलपमेंट करतल्यात पळय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेशान जे जावपाक लागला ते हांगासर जावपाक टायम लागचलो ना. आनी जर गोंयकारांनी आजुनूय ह्या सरकाराक, जेंकां तुमी आतां वाग समजतात पळय, ते वाग न्हू, ते कोले, तेंचे जर हे असल्या कामांक जर तुमी ऑब्जेक्ट करूंक ना, आक्षेप हाडूंक ना, जाल्यार हे आमकां गोंयकारांक, फुडाराक खूब म्हारग पडपाचें आहा. तर येन्ना जर तोंड उगडा ते भाई भाऊ सोडून दिया, कित्याक हांगासर गोंयचो, आमचो, तुमचो आनी आमच्या भुरग्यांचो फुडाराचो प्रश्न आहा. लक्ष घाला मातशें. देव बरें करूं.